पवित्र खुर्साचे कुरी निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले पापाची आनी ताची पवित्र आत्म्याची नावे आमेन. सोत मानता देवाक सोपुदार बापाक स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रुसनाराक आनी जेजू क्रिस्ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोड सांबाळलो. आकार मरी ताणें जल्मलो. पोस पिलाकार ताणें कोसले. ताका खुर्सार सोडलो. तो मेलो आनी ताका निपिलो. तो मेल्ल्या मदें देंवलो. तिसरे दिसा मेल्ल्या तो जिवंत जालो. स्वर्गाक सोडलो. सोपुदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला. जिव्या आनी मेल्ल्यांची मसीबी करून येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्या कातोलीक पोवे सोबे भक्तांचो ऐतकार पातकाचे बोगसणे कुडीचे जिवणपण सदांचे जिवीत आमेन. नियाळ्या उजवाडाचे मिस्तेर. पयलो मिस्तेर. जेजू जॉर्डन नदीन पवित्र स्नान घेतले. मोगाला जेजू तूं देवाचो पूत. मनशा सैमान तूं ह्या संवसारांत आयलोय आनी आमी कशे भाशेन बाबाची खुशी करूंक जाय ती तुवें आमकां शिकयले. तूं खालत्यापणान चल्लोय आनी जुआं बावतिस्ताचीन पवित्र स्नान घेतलें आनी आमकां एका नमुनो जालो. तशें आमी व्हडपण सोडून ल्हानविकायेन जियोंक ह्या खोंडान सायबीणमायची मजत मागुया. आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जा. तुजें रायज आमकां येवं. तुजे कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जा. आमचो दिसपट्टो रायज आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडो दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. मानवरी कृपेन भरलेले सुरेश तुजे तायसा उसऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदोवचो पूत जेजू. भगवंती मरी देवाची माये आमा पापया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मान मरे कृपेन भरलेले सुरेश तुजे तायसा उसऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदोवचो पूत जेजू. भगवंती मरी देवाची माये आमा पापया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मान मरे कृपेन भरलेले सुरेश तुजे तायसा उसऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदोवचो पूत जेजू. भगवंती मरी देवाची माये आमा पापया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मान मरे कृपेन भरलेले सुरेश तुजे तायसा उसऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदोवचो पूत जेजू. भगवंती मरी देवाची माये आमा पापया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मान मरे कृपेन भरलेले सुरेश तुजे तायसा उसऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदोवचो पूत जेजू. भगवंती मरी देवाची माये आमा पापया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मान मरे कृपेन भरलेले सुरेश तुजे तायसा उसऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदोवचो पूत जेजू. भगवंती मरी देवाची माये आमा पापया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मान मरे कृपेन भरलेले सुरेश तुजे तायसा उसऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदोवचो पूत जेजू. भगवंती मरी देवाची माये आमा पापया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मान मरे कृपेन भरलेले सुरेश तुजे तायसा उसऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदोवचो पूत जेजू. भगवंती मरी देवाची माये आमा पापया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मान मरे कृपेन भरलेले सुरेश तुजे तायसा उसऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदोवचो पूत जेजू. भगवंती मरी देवाची माये आमा पापया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मान मरे कृपेन भरलेले सुरेश तुजे तायसा उसऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदोवचो पूत जेजू. भगवंती मरी देवाची माये आमा पापया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां काल आमेन. ओ म्हजे जेजू बगोस आमकां निवार आमकां एकोणांतल्या वशांतली सगळ्या आत्म्या स्वर्गार व्हर ओदीक करून चड गरज आसलेल्यांक. दुसरो मिसेर.
जेजून काना गांवांत लग्ना वस्त्र्यांत आपली वळख दिली. वर्त्या जेजू काना गांवांत लग्ना घरांत तुवें आपल्या आवयचे सांगणे आयकले आनी आपली पयली मिलाग केली. तेच परी मोगाळा जेजू आमी तुजी भावा भयणां आमच्या आवय बापायच्या उतराक रेस्पेद दिवंक मोरजिवंतांक पावूंक तुजे बोळ आनी कृपा दी म्हूण ह्या गुटांत आमी मागतांव. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो आयज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा, उसऱ्या मदें तूं सुदो आनी सुदो तुजो पूज येसू. बेगेन तिमरे देवाची माये आमा पापया खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा, उसऱ्या मदें तूं सुदो आनी सुदो तुजो पूज येसू. बेगेन तिमरे देवाची माये आमा पापया खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा, उसऱ्या मदें तूं सुदो आनी सुदो तुजो पूज येसू. बेगेन तिमरे देवाची माये आमा पापया खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा, उसऱ्या मदें तूं सुदो आनी सुदो तुजो पूज येसू. बेगेन तिमरे देवाची माये आमा पापया खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा, उसऱ्या मदें तूं सुदो आनी सुदो तुजो पूज येसू. बेगेन तिमरे देवाची माये आमा पापया खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा, उसऱ्या मदें तूं सुदो आनी सुदो तुजो पूज येसू. बेगेन तिमरे देवाची माये आमा पापया खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा, उसऱ्या मदें तूं सुदो आनी सुदो तुजो पूज येसू. बेगेन तिमरे देवाची माये आमा पापया खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा, उसऱ्या मदें तूं सुदो आनी सुदो तुजो पूज येसू. बेगेन तिमरे देवाची माये आमा पापया खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा, उसऱ्या मदें तूं सुदो आनी सुदो तुजो पूज येसू. बेगेन तिमरे देवाची माये आमा पापया खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा, उसऱ्या मदें तूं सुदो आनी सुदो तुजो पूज येसू. बेगेन तिमरे देवाची माये आमा पापया खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, आदी आतां आनी सदां सदांकाळ आमेन. ओ म्हज्या जेजू बोगोस आमकां निवार आमकां एमपणांतल्या उज्यातली सगळ्या आत्म्यांक स्वर्गार व्हर, ओदी करून चड गरज आसलेल्यांक. तिसरो मिस्तेर जेजून स्वर्गीचे राज परगटले आनी मन बदलूंक शिकवण दिली. आपले शिकवणे वरवीं जेजू येवचो आसा त्या स्वर्गीचे राज परगटता आनी तातूंतल्यान तांचें मन बदलूंक तांकां आदार कोत्ता. मोगाळा जेजू आमी जावन आसा तुजे गोवाय, तुजे शिकवण घेवंक आमचे तशेंच दुसऱ्यांचें मन बदलूंक आमी आदाराची जावं म्हूण ह्या गुटांत मागता. आमचे बाबा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळेन पडोवन दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा, उसऱ्या मदें तूं सुदो आनी सुदो तुजो पूज येसू. बेगेन तिमरे देवाची माये आमा पाप्या खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा,
उसऱ्या मध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो पूत येसू. भगवंती मरे देवाची माई आम्हा पाप्या खातीर विनवती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस पोच येतायसा उसऱ्या मध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो पूत येसू. भगवंती मरे देवाची माई आम्हा पाप्या खातीर विनवती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस पोच येतायसा उसऱ्या मध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो पूत येसू. भगवंती मरे देवाची माई आम्हा पाप्या खातीर विनवती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस पोच येतायसा उसऱ्या मध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो पूत येसू. भगवंती मरे देवाची माई आम्हा पाप्या खातीर विनवती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस पोच येतायसा उसऱ्या मध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो पूत येसू. भगवंती मरे देवाची माई आम्हा पाप्या खातीर विनवती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस पोच येतायसा उसऱ्या मध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो पूत येसू. भगवंती मरे देवाची माई आम्हा पाप्या खातीर विनवती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस पोच येतायसा उसऱ्या मध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो पूत येसू. भगवंती मरे देवाची माई आम्हा पाप्या खातीर विनवती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस पोच येतायसा उसऱ्या मध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो पूत येसू. भगवंती मरे देवाची माई आम्हा पाप्या खातीर विनवती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस पोच येतायसा उसऱ्या मध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो पूत येसू. भगवंती मरे देवाची माई आम्हा पाप्या खातीर विनवती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्या आदी आता आनी सदा सदा काल आमेन. ओ म्हज्या जेजू बोस आमकां निवार आमकां एमणांतल्या वच्यातली सगल्या आत्म्यांक सरकार व्हर ओदीक करून चड गरज आसलेल्यांक. चवथो मुस्तेर ताबो दोंगरात तेका शिसा मुखार जेजू परजोळीत जालो आनी ताच्या आयकांत म्हूण एक ताळो आयकून आयलो. जायतीं आमची कातोलीक बाबा भयणां जी साबोर कारोणांक लागून बाबा तुजे कडच्यान पयस गेल्यात तांचें मन उजवाडाय. जशी पोरी तेका शिसा मुखार जेजू परजोळीत जालो तेच पोरी आमचे क्रिस्तांव बाबा भयणी त्रिएक देव एकलोच देव म्हूण वळखूंक आनी बापाचो ताळो आयकूंक तांचे पासत हो घोट भेटोवया. आमचे बापा सुर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी खोशी सकाळ जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तायणी पडोवन दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. मान बरे कृपेन बोललेले सर्वेस पोच तुझे आसा उसऱ्या मध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूत येसू. भगवंती मरे देवाची माये आमकां पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान बरे कृपेन बोललेले सर्वेस पोच तुझे आसा उसऱ्या मध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूत येसू. भगवंती मरे देवाची माये आमकां पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान बरे कृपेन बोललेले सर्वेस पोच तुझे आसा उसऱ्या मध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूत येसू. भगवंती मरे देवाची माये आमकां पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान बरे कृपेन बोललेले सर्वेस पोच तुझे आसा उसऱ्या मध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूत येसू. भगवंती मरे देवाची माये आमकां पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान बरे कृपेन बोललेले सर्वेस पोच तुझे आसा उसऱ्या मध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूत येसू. भगवंती मरे देवाची माये आमकां पाप्यां खातीर विनंती कर
आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलिले सर्व स्पोर्च आसा उसऱ्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूज येसू. बग्यांती मरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलिले सर्व स्पोर्च आसा उसऱ्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूज येसू. बग्यांती मरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलिले सर्व स्पोर्च आसा उसऱ्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूज येसू. बग्यांती मरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलिले सर्व स्पोर्च आसा उसऱ्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूज येसू. बग्यांती मरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक पुताक आणि पवित्र आत्म्या आदी आता आणि सदा सदाकाळ आमेन. ओ म्हज्या येशू बुगोस आमकां निवार आमकां कोणांतल्या अवजांतली सगळ्या आत्म्या सरकार वर उदीक करून सोड गरज आसलेल्यांक. पांचवो मिसेर मिसाच्या बलिदानाची स्थापनी. बापा 6 वर्सां फाटीं ही पवित्र मिसाची भेट तुवें घडून हाडल्या आनी आमी तुजें मांस आनी रगत शेवूंक एक सोयीक फावो केला. पूण हे कोरोना व्हायरसाचे पिडेक लागून तुजें मांस आनी रगत शेवूंक अवघड जालें आसा. ही पिडा बेगीनूच कबार जावंक हे गोठांत आमी मागुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळेन पडोवन दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलिले सर्व स्पोर्च येतायसा उसऱ्यामध्ये तू सुदेव आणि सुदेव तुझो पूज येसू. बग्यांतली मरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलिले सर्व स्पोर्च येतायसा उसऱ्यामध्ये तू सुदेव आणि सुदेव तुझो पूज येसू. बग्यांतली मरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलिले सर्व स्पोर्च येतायसा उसऱ्यामध्ये तू सुदेव आणि सुदेव तुझो पूज येसू. बग्यांतली मरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलिले सर्व स्पोर्च येतायसा उसऱ्यामध्ये तू सुदेव आणि सुदेव तुझो पूज येसू. बग्यांतली मरे देवाची माये आम्हा पापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलिले सर्व स्पोर्च येतायसा उसऱ्यामध्ये तू सुदेव आणि सुदेव तुझो पूज येसू. बग्यांतली मरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलिले सर्व स्पोर्च येतायसा उसऱ्यामध्ये तू सुदेव आणि सुदेव तुझो पूज येसू. बग्यांतली मरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलिले सर्व स्पोर्च येतायसा उसऱ्यामध्ये तू सुदेव आणि सुदेव तुझो पूज येसू. बग्यांतली मरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलिले सर्व स्पोर्च येतायसा उसऱ्यामध्ये तू सुदेव आणि सुदेव तुझो पूज येसू. बग्यांतली मरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलिले सर्व स्पोर्च येतायसा उसऱ्यामध्ये तू सुदेव आणि सुदेव तुझो पूज येसू. बग्यांतली मरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलिले सर्व स्पोर्च येतायसा उसऱ्यामध्ये तू सुदेव आणि सुदेव तुझो पूज येसू. बग्यांतली मरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक पुताक आणि पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन.
ओ म्हज्या जेजू बगोस आमकां निबार आमकां एमपणांतल्या उज्यांतली सगळ्या आत्म्यांक सरकार व्हर अदीक करून चड गरज आसलेल्या मारणे एकादीचे माये तुझे आमचे जिवीत अमृतानी परवसो आमी पोटेची विची बालकां तुका उलो मागता ह्या दुखाच्या कोणान अस्कार रुदोन मायत तुका प्रार्थना आमचे दोळे शक्तीनी तुझी काळजीची नदरकार तू कोण मरे आनी मुखार तू लोबाक मरे ह्या परदेशा उपरांत तुजो पूत जेजू आमकां दाखय बेगीन देवाची माये आमचे खातीर माग जेजू मसाला ते आमकां फाव जावच्याक आमी मिसांत वांटो घेवंक तयार जाल्लीं आसतना यानिकाक आमचो येवकार दिवंक आमी गीत गावया देवाच्या दोंगरात चोडुया अंक E7 पान 4 Sorbesporaco pulvul, sotogra poros volto, sorbesporace mondi, soglia moros uzvote, devacia dongrat soduya, tacia moniran somuya. देवाच्या दोंगरार सोडूया ताच्या मंदिरांत सोमुया बाबाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन आमच्या देवा बाबाचे आणि आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमचे सवय असो तुमचे सवे आसूं मोगाल बाबा भयणांनो आयचो विशय जावन आसा देवाचे बागेंत आंकवार मारिया फळ बरेपणाचें आमकां क्रिस्तांवांक मारियेचें जिवीत देखून आनी सोती दितोलें जिवीत जावन आसा क्रिस्ती जिवीत तत्वां आनी मुळ्ळ्यां हे मांव वस्तोरेन आपल्या जिवितान आपणायलेली ही दुसऱ्यांक ती जिवंक स्फूर्ती जाली तिणें सोमेस्ता सोवें जायतें बरेपण केलें तर आमी आंकवार मारियेचें जिवीत आपणावंक दुसऱ्या सवें आमचें बळ शाळेन कुटुंबांत समुदायेन आनी सगळे कडेन बरेपण करूंक वायट नपयत करूंक हे पवित्र मिसाचे भेटेन आमकां कृपा मागुया आणि पवित्र भेट आमकां सगल्यांक फायद्याची जावं देवा मुखार आमी सगळीं किरकोळ पाखी म्हूण ओळखून घेवया सगळ्या आमच्या पातकाची दूख धरून रिया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो सगळ्या सारून सांगता मनान चिंतून तोराण सारून वायट आदरून बरें सरून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध हे पासत बागीवन सदांच सांगपार मारीक सगळ्यांक दोतोरांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता सर्व पदवेदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बोगसो आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावो आमेन
प्रार्थूया. आजच्या नवीन बेडीथा पास्कुला फेर्नांडीस देवाक दिन वाचून तांचे खातीर बेटेंत आमी मागता. आजच्या नोवेनाची मांडावळ सांबाळटात मागीर स्टेसी, युग्लेना, फिओला, क्लॅरिसा, वालेंटिना, अलिशा आनी मर्लिन. जबाबदारी पाळटा देव संदेशका पावलीन आनी सिस्टर रोशनी. तांचे पासत हे बेटेंत आमी मागता. देव आमच्या मोगाल बापा, तुजे पोचेक बऱ्याक पडटा तें सगळें तूं तिका खोंडवळ्यान दिताय आनी मोगान तिका चलून व्हरताय. भगन ग्रेगोर श्रेष्ठ गुण्याचे विनवणेन तुवें नेमलेल्या पवित्र सभेच्या वडिलांक आपली जबाबदारी पाळूंक तुजो जाणवायचो आत्मो दी. घेवं नये. तुमचे भितरलो कोणूय ह्या संवसारांतल्या नेमा प्रमाणे आपूण एक नाडबुदींनी दवरता आनी दुसरे व्हडल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्पराचे आदीन आसा प्रितूम आनी तिचेर जी येतात ती सगळीं म्हणुया. सर्वेस्पराचे आदीन आसा प्रितूम आनी तिचेर जी येतात ती सगळीं. सर्वेस्पराचे आदीन आसा प्रितूम आनी तिचेर जी येतात ती सगळीं. संवसार आनी संवसारांतलो सगळो लोक. ताणेंच प्रितूम दर्या वयर मांडल्या. ताणेंच तिका उदकां वयर थीर करून दवरल्या. जबाब सर्वेस्पराचे आदीन आसा प्रितूम आनी तिचेर जी येतात ती सगळीं. सर्वेस्पराच्या दोंगरार कोणाक चोडूंक मेळत? ताच्या पवित्र ठिकाणांत पांय दवरूंक कोणाक फावो? जो नितळ हातांचो आनी निर्मळ काळजाचो, जो हलक्या पलक्या वस्तूंक लोबदो ना तसल्याच मनशांक. जबाब सर्वेस्पराचे आदीन आसा प्रितूम आनी तिचेर जी येतात ती सगळीं. ताका एकल्याकूच सर्वेस्पराचो आशिर्वाद आनी ताच्या सोडवणाऱ्या देवाची कृपा. असलीं मनशां ताका सोदीत सोदीत आसात. तुजें मूख पळोवंक आशेतात जाकोबाच्या देवा. जबाब
सर्वेस्पराचे आदीन आसा प्रितूम आनी तिचे जी येतात ती सोगली. उद्गाराक सोगली उबी रावया. Sorvespora soy soy, Sorvespora soy soy, Sorvespora soy soy, Sorvespora soy soy. जेजू म्हणटा, म्हजे फाटल्यान येयात आनी मनशांक धरतात तसले खारवी तुमी जायशे हांव कोत्तलो. Sorvespora soy soy, Sorvespora soy soy, Sorvespora soy soy, Sorvespora soy soy. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मातयेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सुम्या. तेच भाशेन सुर्गीचें राज अशें. कोण एकलो मनीस पयशिल्ल्या गांवांत वेचो आसलो तेन्ना ताणें आपल्या चाकरांक आपोवन हाडून तांच्या हातांत आपली गिरेस्तकाय अशी वांटून घाली. एकाक ताणें 5 तालेंत दिले, दुसऱ्याक 2 आनी तिसऱ्याक 1. जोण एकल्याक आपआपले कुवेती पोरमणे. मागीर तो भायर सरून गेलो. 5 तालेंत दितलो तो रोकडोच गेलो. ते घेवन ताणें वेपार धंदो केलो आनी आनीक 5 जोडले. तेच परी 2 तालेंत घेतलोलो ताणें आनीक 2 जोडले. पूण 1 तालेंत घेतलो ताणें वचून जमीन खोंडली आनी थंय आपल्या दोनयाचो दोडू पुरोवन लिपयलो. जायतो काळ बदलल्या उपरांत ह्या चाकरांचो दोनी परतून आयलो आनी ताणें तांचे लागीं हिशोब मागलो. 5 तालेंत घेतले तो लागीं सरलो आनीक 5 तालेंत दाखोवन ताणें म्हणलें, सायबा, तुवें म्हाका 5 तालेंत दिल्ले, तर पळय हांवें आनीक 5 जोडल्यात. ताच्या दोनयान ताका म्हणलें, शाबास बऱ्या आनी विस्वाशी चाकरा. थोड्याच वस्तूंनी आपूण विस्वाशी म्हूण तुवें दाखयलें देखून हांव उगड्यो वस्तू तुका पातयेतलो. ये आनी तुज्या दोनयाच्या सुखांत वांटो घे. उपरांत 2 तालेंत घेतलेलो लागीं आयलो आनी ताणें म्हणलें, सायबा, तुवें म्हाका 2 तालेंत दिले, तर पळय हांवें आनीक 2 ताले जोडल्यात. ताच्या दोनयान ताका म्हणलें, शाबास बऱ्या आनी विस्वाशी चाकरा. थोड्याच वस्तूंनी आपूण विस्वाशी म्हूण तुवें दाखयलें, देखून हांव उगड्यो वस्तू तुका पातयेतलो. ये आनी तुज्या दोनयाच्या सुखांत वांटो घे. 1 तालेंत घेतलो ताणें लागीं सरून म्हणलें, सायबा, तूं खोर मनीस म्हूण हांव जाणा. तुवें वोंपूंक नाय तूं लिवताय आनी लूंक नाय थंयचें तूं पुंजायताय. देखून हांव भिवून गेलो आनी तुजो तालेंत धोरणीत पुरोवन हांवें लिपयलो. हो पळय हांगा आसा, तुजो तो तूं घे. पूण दोनयान परतीपाळ केलो आनी ताका म्हणलें, खोट्या आनी आडश्या चाकरा, हांवें ओपूंक ना थंय हांव लुंवतां आनी लूंक ना थंयचें हांव पुंजायतां म्हूण तूं बरो जाणाय आसलो. म्हणटोच म्हजो दोडू तुवें सारके कडेन दवरूंक जाय आसलो, हें नको आसलोय. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार.
प्रितीच्या भयणी भावांनो, आयज नोवेनाच्या 5व्या दिसान आमी भितर सरल्या. आनी आयचें नोवेन हो आयचो विशय आमकां मारिया फोल बोलेपणाचे हाचेर लक्ष घालूंक आमकां आपयता. भयणी भावांनो, आमी ह्या कोविड-19 ह्या पॅन्डेमिकाच्या दिसांनी आमी आसा आनी आमी जाणां हे पिडेक लागून आख्या संवसारभर जायती एके भाशेन पिरांत उत्पन्न जाल्ली आसा. आनी ही पिडाक लागून जेन्ना सुरवातेकूच म्हयन्यान सावन सुरवात जाली तेन्ना जायत्या लोकांक एके भाशेन अवघडाय आयल्यो आनी आजून पासून लोक जायत्यो अवघडाय अनुभवता. जावं घोडे जेवणा खाणा वाटेन, जावं घोडे पयशा वाटेन, घोडेक जायत्या जाणांक घोडे सर्वीस ना जाल्यो आनी भाशेन जायते तरेन मनशां अवघडाय अनुभवत आसा. असले परिस्थितीन मेंबर्स ऑफ रोटरी हेरिटेज मैसूरू हे खातीर जे भाशेन ते जे असले चलले आसात व निर्वाशी जाल्ले आसात तांकां जेवण खाण वांटूंक ते वताले. तांचे अन्नदामा उडगे जांकां एके भाशेन जे भुरगें कश्टवतात तांकां जेवण खाण वांटूंक ते एके भाशेन प्रयत्न करताले. आनी अशेंच एका दिसाकूय हे सगळे वांगडी थंयसर जमलेले आसतना तांचे मदीं एक अस्तुरी येता. जाणटी अस्तुरी सिनियर सिटीजन, सुमार 70 वर्सांची पिरायेची. आनी अस्तुरी तिचें नांव कमलम्मा. ही अस्तुरी तांचे मदीं येता. जेन्ना हे वांगडी तिचेर नदर घालतात पळयतात ते चिंतात आनी म्हणटात आनी एक अस्तुरी कोण जिवंत आयल्या आसतली, तो तिका आमी आमचो आदार करुया. आनी चिंतून तिणें थोडीशी फूड पॅकेट्स काडून तिच्या हातांत दिवंक तिणें प्रयत्न केलो. आनी वेळार ह्यो अस्तुरी आनी सोडली नाका. जी ती फूड पॅकेट्स दिताली तिणें नाकारली, सोडले. आनी वेळार ह्यो अस्तुरी आपल्या कितें तरी एक भितरल्यान हातीन घेता एक पोटली कशी आनी तांचे फुड्यान येता. आनी थंयसर येवन ही पोटली घेवन तांकां सांगता, पळय हांव हांगा आयला वेगळ्या कारणांक. आनी वेळार आपल्या हातान आशिल्ली पोटली उगडटा, तातूंत पयशे आसतात गांठीक मारलेले, तातूंतले 500 रुपया काडून तांच्या हातान दिता. हे पळोवंक म्हणटा वांगडी म्हणटा आमी पळोवंकूच सुरले. आनी अस्तुरी सांगता, पळय हे पयशे हे हांव तुमकां दिता, कारण फाटले 30 दीस हांव तुमकां पळयताली. म्हज्या वाठारांत एक भाशेन जे गोजिवंत लोक आसात, जे बुकेंत वळवळटात, तांकां जेवण खाण वांटूंक तुमी वावुरतात, हें हांवें पळयलां. आनी हांव जाणटी अस्तुरी, म्हाका 600 रुपया म्हयन्याक पेन्शन येता. 600 रुपयाचें पेन्शन म्हाका फावो जाता. ह्या पेन्शनांतले म्हज्या म्हयन्यांतले 600 रुपयांतले हे 500 रुपया काडून हांव ह्या तुमच्या बऱ्या वावराक दिता. आनी बाबानो, हे म्हणटा हे वांगडी सांगतात, हे आयकून आमी सगळेच तोटाकले. आनी एके भाशेन आमकांच म्हण आमची एक लॉज कशी जाली जेन्ना आमी अस्तुरीक पळोवन तिका ही फूड पॅकेट्स तिच्या हातांत दिवंक आमी प्रयत्न केल्लो. आमचीच एके भाशेन म्हणटा आमकां लॉस जाली. ताच वेळ म्हणटा आमी तिका सांग प्रयत्न केलो. तिका सांगलें हे तुका दवर, कित्याक तिका गरज आसली आमी जाल्यार, पूण ही अस्तुरी कशीच घेवंक तयार नासली. ती आग्रो करताली, हे 500 रुपया तुमकां दवरात. आनी ते म्हणटात, भयणी बाबूनो, ह्या असल्या काळांत आनी आपल्याकूच गरज आसतना हे पयशे काडून दुसऱ्याक एक भाशेन दिवंक, दुसऱ्याचें बरेंपण चिंतून तांकां कुशाल काडूंक दुसरे हे बरे वावर करतात, त्या वावरांतल्यान एक भाशेन ह्या काळांत दुसऱ्यांक कुशालकाय दिवंक वावरूंक ह्यो अस्तुरेन हें पावल मारलें. आनी ते म्हणटात ते अस्तुरेचें मान राखूंक हे पयशे आमी घेतले. भयणी बाबानो, कितें आमकां हातूंतल्यान दाखयता काय,
ह्या वस्तरेच्या काळजान जें आशिल्लें बरेपण आपल्या ह्या ल्हानशा कुरण्यांतल्यान वावरांतल्यान दुसऱ्यांक बरें हाडूंक हें बरेपण एके भाशेन ह्या कुरण्यांतल्यान ती दाखोळ करता. भयणी बाबनो, आमकां एके भाशेन आयज वता आमच्या जिवितान कितें आमकां म्हत्वाचें काय आमी देवाच्या उतरांतल्यान एके भाशेन पळोवया. आमकां जेजूक जेन्ना उडी ह्या वेळार जेजू जेजू तूं बरो फुडारी त्या वेळार जेजू तांकां म्हणटा तूं म्हाका बरो कित्याक म्हणटाय. बरो तो एकलोच तो जावन आसा देव. भयणी बाबनो, हे भाशेन देव एक चोर बरो हे आमकां उगडापे करता आनी आमचे हातूंतल्यान आमचें जोण एकल्याचें कार्य उमेसा म्हणल्यार ह्या बरव्या देवा भाशेन आमच्या जिवितांतल्यान आमी बरीं जावंक आनी बरेपण शिपडूंक आनी विस्तारूंक आमकां एके भाशेन उलो करता. हेंच आमी त्या वोपारीन पळयता. ह्या वोपारींत चुय हो सामारितान ह्या जुदेव भावाक एके भाशेन आदार करता. जो फोडलेलो आसलो, जो घायाळ जाल्लो आसलो, ताका दुसरे पळोवन एके भाशेन कुशीन गेल्ले, पूण हो सामारितान ताचे सोशी वेता आनी ताका आदार करता. ह्या घायाळ जाल्ल्या मनशाक तो ओकोद लायता, ताका एके भाशेन बरेपणान समाधान दिवंक तो वावुरता. आनी ह्या खातीर ह्या वेपारींतल्यान ह्या समारिताक पाचातना जेजू म्हणटा ओ बरो समारितान, द गूड समारिटन. पयलीं बाबरो, हे बरेपण ह्या कोरण्यांतल्यान दाखोळ केल्ले ह्या मनशाक हें बरो आमकां दाखोळ केल्ले ह्या ओपारींत आमकां मेळटा. तेच बरोबर आयज हें शुभ वर्तमानान आमी आयकलां. आयच्या शुभ वर्तमानांत ही तालांताची वोपार आमकां उगडापी केल्या. आनी वोपारींत कितें आमी आयकलां काय, ह्या चाकरांक एके भाशेन जें दिल्लें तें तांणी एके भाशेन आपले ताचो उपयोग करून दोगांनी ताचो बरो उपयोग केलो आनी दिल्लें दुपेट करून वाडयलें. तें सामान दवरलें आनी ह्या खातीर पयल्या दोगांक शाबासकी दितना तांकां म्हणटा बरें आसा, बऱ्या तुमकां शाबासकी तांकां दिता. पयलीं बाबनो, ह्या रदल्यान एके भाशेन बरें कार्य बरेपणांतल्यान आमी विस्तारूंक आमकां आपयता. आयज मारयाक आमी नामणां घेता आनी मारयेन कसलें बरेपण दाखोळ केलें काय. मारयेच्या जिवितान जायते तरेन आमकां बरेपण मेळटा. पयलीं सुवातेर आमी पळयता जेन्ना तिची मावशी भयण जी एके भाशेन गोरबेस्त आसली, जी तिका गरज आसली म्हूण ती ओळखून घेता, मारया धांवी धांवी तिचे सोशी वेता. तिचे सोशी ही दोंगरी वाट चलून तिचे सोशी वेता आनी म्हणटा 3 म्हयने तिचे सोशी रावली. बाबानो, आपल्यात आशिल्लें बरेपण आपल्या बऱ्या वावरांतल्यान बऱ्या कार्यांतल्यान हें बरेपण ह्या आपल्या मावशी भयणी सगळें ती दाखोळ करता. आमी काना गांवांत लग्नाच्या वस्त्रांत आमी भितर सरुया. ह्या लग्नाच्या वस्त्रांत एके भाशेन जायते हो कुशालकायेचो सुवाळो चलतालो आनी ह्या सरांत जें गरजेचें म्हत्वाचें सरो आसलो तो सोंपता. लोजयेक पडपाचो वेळ तांचेर आयिल्लो आनी ह्या वेळार मारिया फुडें सरता. मारिया ही तांची गरज ओळखून घेता. मारिया फुडें सरून आपल्या पुता सोशी वेता आनी तिका एक भाशेन मागणी करता. ह्या चल्यांत तांकां हे लोचयेंतले वाटावंक तांच्या जिवितांतले ही कुशालकाय आसा ती कुशालकाय सांबाळून बाळगून दवरूंक एक भाशेन मारिया हें पावल मारता. आनी भयणी भावनो, तिच्या पुता वरवीं मारयेच्या सांगण्यांतल्यान जेजू ही पयली मिलाग्र काना गांवांत लग्ना वस्त्रान करता. काळजान आशिल्लें बरेपण ह्या बऱ्या कोरण्यांतल्यान दाखोळ केल्लें आमकां दिसून येता. भयणी भावनो, आयज आमी जोण एकलो हेच बरेपण विस्तारूंक आमकां आपयल्ले भांगडी. तर कशें आमी करतले काय, पयलीं सुवातेर आमच्या जिवितांतल्यान देवान आमकां जोण एकल्याक वेगळ्या वेगळ्या गुणां आनी देण्यांनी भरल्यात. आमच्या जिवितांत जायतीं देणी आसात जे बरे गूण, हे गूण बरे कित्याक बऱ्या देवान ते आमकां फावो केल्यात. प्लस भयणी बाबनो, हे आमकां दिल्ले गूण ह्या तिसऱ्या चाकरा भाशेन धांपून दवरूंक न्हय, पूण ह्या पयल्या आनी दुसऱ्या भाशेन आमी ताचो बरो उपयोग करून ते बऱ्या वेव्हारांत घालून आमी ह्या बऱ्या गुणांचो उपयोग करून संवसारांत समाजांत समुदायांत सगळ्याक बरेपण विस्तारूंक आमी वावुरची गरज. दुसरे सुवातेर आमी दुसऱ्याच्या गरजांक पावूंक आमी आयतीं जावया.
येवस्तोरी जाणटी 70 वर्सांची पिरायेची पूण ही आपल्या ती दुसऱ्याची गरज ओळखून घेता आपल्याकूच उणें करून ह्या दुसऱ्यांक जें कितें बरेंपण मेळटलें हें ओळखून ती आपल्याच घाटीचे पयशे वस्तून ती दुसऱ्या खातीर फावो करता. असलें मौन आमी आपणावया. असलें मौन आमी मारये सभेन पळयता देखून तिणें सगल्यांक बरेंपण विस्तारलें. आमच्या जिवितांत आमी दुसऱ्यांच्या गरजांक पावूंक आमचें आयतें मौन आमी दाखोवया. आनी तिसरे सुवातेर जेजू म्हणटा बरें झाड बरीं फळां दिता. बरें झाड बरीं फळां दिता. आमच्या जिवितांतल्यान आमी एके भाशेन बरेंपण जें आमच्या जिवितांत आसा तें भायल्यान एक भाशेन आमच्या बऱ्या कोरण्यांतल्यान येता. जें आमच्या कुटुंबांत जें बरेंपण आमकां मेळ्ळां हें बरेंपण दिसा दिसपट्ट्या जिवितांतल्या कोरण्यांतल्यान एके भाशेन दाखोळ जाता. म्हणटच भणी भावानो आमच्या कुटुंबांत हें बरेंपण आमी एके भाशेन वाडोवंक आनी चडोवंक वावरुया. आमी आवय बापूय कशीं भुरग्यांक हे बरेपणाचे देणे फावो जावंक बरे कोरण्यांतल्यान तांच्या जिवितांतल्यान बरेपण विस्तारूंक हे भाशेन आमी तांकां दाखोळ करुया. आमी आवय बापूय कशीं बरें रूख जालें जाल्यार ही आमचीं फळां तांचे वचतकीर हें बरेपणूय दिसून येतलें. तर भणी भावानो हेंच आयज मारयेक नामूण घेवन आमच्या दर दिसाच्या जिवितांत आमी हें बरेपण विस्तारतले जावया. आमच्या गुणांचो बरो उपयोग करून दुसऱ्या खातीर ह्या गुणांचो उपयोग करून आमी सदांच दुसऱ्याच्या गरजांक पावूंक आयते जावया. आनी ह्या वरवीं दर दिसाक बरें करून आमी जिवितांतल्यान वावरुया. आमकां तोच दोरी जो आल्तारार आयज आजी जातलो तोच आमच्या बरें वावराचें फळ पळयता. आमच्यो बऱ्यो कोरण्यो तो पळयता आनी ह्या कोरण्यांक तोच आमकां असो म्हणटलो शाबास बऱ्या चाकरा. तुज्या जिवितांतल्यान तुवें बरें केलां तुका बरो इनाम हांव दितलो. हेंच आमच्या जिवितांतल्यान घडूंक हे पेटेंत आमकां त्याच देवाची कृपा आनी आदार मागुया. सगळे आमी उबी रावया. आनी वेळार आमचे जोणकल्याचे गरजो आमचे काळजा मनाचे आवडे त्याच देवा मुखार आमी दवरुया. आमच्या धर्मीक फुडारांनी आपल्या उतरा कोरण्यांतल्यान दुसऱ्याची जिवितांत बरेंपण हाडूंक वावुरल्या पुरो म्हूण तांकां सायबीण मायेचे मजतीन देवाचो आदार मागुया. जेसूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका. आमच्या देशाच्या फुडारांनी देशाची उदरगत कोत्ताना दुबल्या धाकट्या आनी पर्यावरणाची बरेपण खातीर पावलां मारूंक तांकां देवाचो आदार मागुया. जेसूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका. आमी क्रिस्ती भावार्थ्यांनी एकामेका सोवे बरेपणान वागूंक आनी दुसऱ्यांच्या जिवितांत बरेपण शिपडावूंक आमचें जिवीत मारये भाशेन बरेपणान नितळटायेचें करून म्हूण बापा लागीं मागुया. जेसूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका. कुटुंबीक जिवितांत आमी एकामेका सोवे बरेपणाची हत्यारां जावंक आनी
खासगी जिविता वरवीं बरेपण कुटुंबान विस्तारूंक बापाचो आदार मागुया. जेसूच्या नावान बापा हे मागणे कोता तुका. बोधवार बापा आमची किरीत मागणी वेळा तुझ्या मुखार आमी दवरल्यान तुझ्या उदारपणारी आमची सोनेकल्याची मागणी तूं आयक. त्याच क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. यांदीक उंडो सोरो जेसूच्या मासा रोगतान बदलतना आमी गीत गावया वेदीचेर उंड्या सोवे अंक C43 पान 46. वेदीचेर उंड्या सोवे आमची काळजां दवरता. सुखांनी तूं सोराम गेले जेजू तुका भेटयता. सुखांनी तूं सोराम गेले जेजू तुका भेटयता. म्हज्या भयणी बाबानूय आमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानांक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा जेजूच्या योजना वरवीं सगळ्या संवसाराची पातखां तुवें काडून उडयली. तोच योद्न आयज भगन ग्रेगोराचे परबे समोर आमी तुका भेटयता. तातूंत वांटो घेवन आमकां सगल्यांक तुजें बगसोणें आनी सुबान जिबीत मेळूं जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमचीं काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या सोनेकल्याच्या फायद्याचो. पातके मनशाची दया करून ताणें आंकवारी मारित्यान जल्म घेतलो. कुर्साचें मरण सोसून सासणाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सर दोलबारां सांगाती तुजे भुयमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Povit, 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 dolbaraco सर्वेस्पर तूं. स्वर्गानी संसार बोला तुझ्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराची नावी येता ताका सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्याशी सांग दिलो आनी बुडें. ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची.
तेच परी शेवण जादोस तांणी खास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियेयात ही म्हज्या रगताची खास नव्या आनी सासणीक खोराचें हें रगत पातकाचें बक्षनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारो वतली हे म्हज्या उगडासाक करात. Bavarta so good por go to here. Gesù melo, Gesù ci consola, Gesù novia lietolo. Gesù melo, Gesù ci consola, Gesù novia lietolo. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उडगास करता आनी हो जिविताचो आनी सर्वणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडान रगत शेवतल्या मा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडगास कर. फ्रांसीस आमच्या बागीवन बापा फिलिप नेडे आमच्या गोवली बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरबस धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणाची काकलीत कर. तांकां तुजे इश्टागोडीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पुरसुरीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची ह्या गांवांची येतल्या सगळ्या आमच्या भाव भयणाची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारी देवाचे मायेस सांगाती बागेन जुजे तुज्या पोदी बागेन जुजे वाज बागेन फ्रांसीस शावेर पदवास बागेन तांतन बागेन दोन दुथा आनी सर्व काळीत कमान वल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एक पोटान सर्व पदवेदार बापा सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आजच्या दिन वाचण्याचे बॅट बरी था पास्कदा फर्नांडीस अनवल समारंभ था स्टेसी इग्लाना व्योला क्लारिसा वॅलेंटिना अलिशा मॉलिन देव संदेशकार पावलीन सिस्टर रोशनी सगळ्यापर्यंत दवरून आनी आमचे सगळ्याचे येजो आनी काळीज मोन देवाक उबारून जेजून शिकवल्लें प्रार्थन बाबाक आमी मेळुया. आमचे बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गा सदा तुजी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां तेडे पडूं नाका पूण वायटांतली सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून जिवितांत सवस काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखागन आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या न्यायाक आमी बरवश नोंद रेखता तर आमकां तुज्यो दार काकुदीन सर्व पातकांतली सडय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भवाताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तुजी येथान राज वचरिताय ससनाच्या ससनाक. सुम्याची शांती सदां खाल तुमचे सवय आसूं एकामेकाक माई मोगान शांती वांटुया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर
देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळीच्या जेवणान वांटो घेवंक आमकां पयल्यांत आनी एकठांयल्यान ती सगळीं आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूक आमी आमच्या काळजान शेवंक वेताना आमी गीत गावया. जेजू मोज्या अंक D16 पान 55. जेजू मोज्या किरकोल मोसो आत्मो मनशांक जाल्यार ताची विटूस येतली. तोरी तुझे कारिस्मो वाडटोले म्हाका तसोच सोडून वचूं नाका. तोरी तुझे कारिस्मो वाडटोले म्हाका तसोच सोडून वचूं नाका. तान भूक लागल्या मोज्या ओटम्यांक जेजू मोजे कांतून सोडका वेल्या उंड्या. ये जेजू ये तुका आशून रावता. तुजे शिवाय कसलोच म्हाका जीव ना. ये जेजू ये तुका आशून रावता. तुजे शिवाय कसलोच म्हाका जीव ना. मोज्या जेजू बो पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रोगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या पोरी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोरशिल्लो कोडसोरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थना. स्वर्गीचे बापा, जेजू तुजो पूत आमचो एकलोच गुरू आनी तोच आमच्या आत्म्याच्या पसोनाक तुवें दिल्लो जिवोंडो. ताचे कडचें तुजें संपूर्ण सत शिकूंक आमकां उर्बेन भर आनी त्या सदा प्रमाणे
माय मोगाच्या कोरण्यांनी आमचें जिवीत फळादी करूंक ह्या जेवणा वरवीं आमकां घोटाय दी. ह्या आमी मागता भाग्यवंत ग्रेगोरीचे पोरबे समोर तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. आजच्या पांचव्या नोवेनाची मांडावळ सांबाळल्या त्या सगळ्या भुरग्यांक स्टेसी, युग्लेना, फिओला, क्लॅरिसा, व्हॅलेंटिना, अलिशा आनी मर्लिन आनी देव संदेशकारां पावलीन आनी सिस्टर रोशनी हांकां आमी काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. फाल्यां 6व्या नोवेनाची मांडावळ करूंक ब्रॉत्सिया, जेनिस, मेल्कियोर, सेनिस्का, जॉनथन, फ्रेंडविन आनी नाझिया मांडावळ जबाबदारी सांबाळूंक देव संदेशकार एबिगेल. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. सर्व पदवेदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. वचून यात. दुसऱ्यांच्या जिवितान बरेपण सोदूंक क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. दुसऱ्या सोवें बऱ्यापणाच्या नात्यान आमी पावलां मारूंक गारा वेताना आमी गीत गावया. मारिया माय मोजी अंक T26 पान 215. Maria mai curpeci, cota vin sol